all already know the state of the ground. We all are right here standing. We need to do the ground first. Secondly, we need to take care of the stand. Third thing, if we look at the changing rooms, it's pathetic. There are, if we get girls or the girls team here, there is no changing room on our ground. We cannot have a girls team over here. I'm also a member of the GFA women's team, but it's unfortunate that I cannot use any of my services of my own village for the girls. We don't have water properly. And second thing is the safety of the ground. We need to have the ground gated. Okay. Third thing is, if we want to have floodlights, there is no electricity. We need the electricity to be up and running. We need the floodlights so that we can have tournaments even in the night. And I can assure you, if it is done along with the panchayat, if the panchayat assures us, we will take over the maintenance of this ground. हांव म्हणपाक सोदता एज अ सोशल वर्कर मुगे विलेज म्हाका मोग आहा, मुगे गांवच्या लोकांक म्हाका मोग आहा. म्हज्याहून आनीकूय मनीस आहा हिंगा जे तेंकोच्यान म्हाका म्हायती मेळटकच हांवें अंडर RTIचे जायतें इन्फॉर्मेशन घेतलां ह्या ग्रावंडा लागून. आनी आज म्हाका जेन्ना आमकां एक बरो MLA मेळ्ळा कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमच्या लागीं 2 इजीन आहाय, एक MLA कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, दुसरें ZP. आमच्यान जायतो वावर करपा जाता हें म्हाका सजमान येता. आनी तेजे पासत आमचो सरकारूय आहा तो डबल इंजीन, हेजेर कितें तरी डेवलपमेंट जातलें असो म्हाका विश्वास आहा. आनी तेजे पासत हो प्रपोजल हांवें हो दुसरो पार्टी हांवें सराको घायलो आहा. कित्याक हो ग्रावंड कोणें पर्चेस केलो ना, हे फॅमिलीन जो डोनेट केला आनी ते फॅमिलीक हांव काळजांतान देव बरें कर म्हणटा. ताका स्वर्गीय राज मेळ्ळो. इतली व्हडली प्रॉपर्टी कोणूय डोनेट करपाक आज 3 मीटर रोड दिवपाक लोक झगडटा, पण येदो व्हडलो ग्रावंड आमकां वेलसावन दिला. आनी हो वेलसावन ग्रावंड जो दिला तो आमचे फुडले जे पिळगा येता तांकां हो मेळपा जाय. आमी म्हणटा आमी कितें तरी पिळगे करून दवरूंक जाय. सो हेंय म्हजें एक काम. आनी जसना आमचो गांवचो भुरगो जो बॉब मार्टिन्स इतलो वयर सरला, म्हाका आमकां एक व्हडलें नांव जशें MLA जाताय, MP जाताय, आनी तेन्ना हो एक भुरगो आज आखे इंडियेक नांव हाडटा वेलसांव पालीचें. सो हांव एम प्रावड आनी ह्या कामा लागून हांव हातांत घेतलो. हाका प्रपोजल दितना सो तितून ते सांग ग्रावंडूय कितकोन करपा जायो आनी ते आमी सगळें सांगलां. सो आतां ग्रावंडार पावसा दिसांनी उदक वता आनी तें सो ताका ती ड्रेनेज बीन केलें म्हणटरी ते आनी मागीर पावसा दिसा कांय उदक बीन कांय उरना ग्रावंडाचेर. सो तें आख्या पावसाचें उदक येता तितलें सारकें हें जायन वयता बरो भाशेन. तेदोण मागीर तो ग्रावंडूय सॉफ्ट उरता आनी तें मेंटेन केलें उदक आनी तो ग्रावंड सॉफ्ट. सो तेदोण मागीर तुका तो दिमी आनी तूं पळ्या तुका तेदोण कांय जायना. आतां तुमी त्या ग्रावंडार चोयलें आतां थिंग सकयल पळ्या शुवर तुका स्टिचीस पडपाचे आनी सारको हें जायते ट्रस्ट जातालें. सो आमगे तो प्रपोजल आतां आमचो सराको घालता न्हू सगळे आख्खें एंड. सो मागीर आमदार सर आमकां सगळें हेल्प करता म्हणटा. ग्लेन मार्टीन जो आमचो वेलसांचो भाव जो आयज आमच्या गोंयचें नांव ग्लेन मार्टीन हाणें वेलसांवचें नांव वयर काडलेलें आसा. आनी म्हाका दिसता ताचो हो प्रपोजल आसा, हो ग्रावंड बरे भाशेन मेंटेन जावचो अशें ताचो प्रपोजल आसा. ताका लागून हांव हांगा आयलोलो आसा. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार हांव जाणा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हालींच हांवूय एक ताचो एक मेंबर आसा. आनी म्हाकाय आतां तांचें सगळें सजेशन जें हांवें आयकोन घेतलां आनी ग्रावंडाची जो मेंटेनन्स जावपा जायो तेजेरय हांव फाल्यांच्यान जो प्रोसेस जो कितें आसा तो म्हाका स्टार्ट करपाक जाय. हो एक ग्रावंडाची परिस्थिती कित्याक अशी मेंटेनन्स नासतना उरलो हेंवूय म्हाका खबर काडपाक जाय. आनी हांव पर्सनली वचोन आमचे SAGन इन्क्वायरी करतलो आनी आमकां कितें करपाक जाय हेजेन फुडें. आनी म्हाकाय दिसता जे आमचे जी पंचायत आसा ताणेंय तुमचो कितें प्रपोजल आसा तो एक ग्रावंडाचो वा कितें सजेशन आसा तुमी आमकां एक प्रपोजल दिलें जाल्यार आनी चड बरें पडटलो. कित्याक म्हाकाय तो फॉलोअप करपाक बरें पडटलो. हांव मागता पंचायतानूय तुमी लोकल आमचे क्लब आसा तुमकां कितें जाय आमी कितें करपाक शकता हेजेर तुमी आमकां एक प्रपोजल दिल्यार म्हाका दिसता आमी फुडें जायतें करपाक शकता. बरें हांव हे 15 वर्सां पयलीं एक ग्रावंडार केवलां आनी आमचे कोर्तालीम विलेजीस जेन्ना आमी फर्स्टान आसताले थर्ड डिविजन आसताले सेकेंड डिविजन आसता एक ग्रावंडार खेळटाले. हांवूय एक ग्रावंड थर्ड डिविजन आसतना हांवूय एक ग्रावंडार खेळलां. पूण आतां आमी आमचो कोर्तालीम विलेजीस आसा तो आतां रिसंटली आमी फर्स्ट डिविजनाक पडला आनी आमी आतां सावथ गोवा ऑलरेडी आमची कोर्तालीम विलेजीस आमचे क्वॉलिफाय जाल्ले आसा सेकेंड रावंडाक. म्हणटच म्हाकाय स्पोर्ट्सान म्हाकाय खबर आसा आनी स्पोर्ट्सान केवला आनी इतलीं वर्सां स्पोर्ट्सान हांवें जे भुरग्यां पासून जें हांवें काम केलां तें तुमकां कोणी खबर आसतली. पूण तरी आसतना आयज हांगासर बाबा आमचो गांवचो भाव ग्लेन मार्टीन हो इतलो
नॅशनल लेवलाचेर पावलेलो आसा इतलें नांव वेलसांव हाडलां आनी तशेंच आमचे फ्युचर भुरगे ताणें सांगलां आतां फ्युचर आमचे भुरगेय आसा ते अपकमींग आहा तेवूय आमकां हांगासर आमकां दिश्टी पडपा तेजे फाटल्यान आनी यूथ आसा तेवूय आमकां हे भाशेन ग्लेन मार्टीन प्लेयर जाला तशें आमचे यूथ आहा तेणेंय जावचें अशी म्हजी हें आसा मागणी आसा आनी म्हाका दिसता जातलेंच कित्याक आमकां पयलो म्हणून तो मेंटेनन्स ग्रावंड जाय ग्रावंड ना जाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट जायते डिफिकल्टी आसा पूण जरूर म्हजे लागीं जाता ते भाशेन एज अ SAG मेंबर म्हणून म्हाका एक अपॉयंट केल्लो आसा त्या लेवलाचेर म्हाका काम करपाक स्पोर्ट्सानूय काम करपाक ग्रावंडाचेर कितें काम करपाक म्हाका सोंपेपण जातलें अशें म्हाका दिसता. Place properly. And I cut the boredom trees so that people can park their vehicles around. Otherwise, what the gate is open, the cars go straight up. Right now, you see, someone said car is not on the ground. Car is on the ground. The car should not be on the ground. It should be out of the ground. So that is my suggestion.